मणिपूरच्या घडणुकांनी पुराय देशाच्या तोंडाक काळें पुसलां. उपरांत जाल्ल्या हिंसाचारात बळी पडिल्ल्यांक न्याय दियात अशें मागत गोंयच्या विविध संघटनांनी बुधवारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन केलें. मणिपुरात 3 म्हयन्यां परस चड तेंप जालो हिंसाचार चल्ला. थंयच्या मनीसघाण्या घडणुकांचेर आळाबंद हाडपाक सरकाराक अपेस आयला. पिडेस्तांक मानसीक तेंको दिवपा खातीर पणजेच्या आझाद मैदानार बुधवारा विविध संघटनांनी एकठांय येत आंदोलन केलें. राष्ट्रपती मेरेन भावना पावयतली अशें आंदोलकांनी सांगलें. आयज हे वुमन ऑर्गनायजेशन्स जे आसा, डिफरंट वुमन ऑर्गनायजेशन्स विथ द कन्सर्न सिटीजन्स ऑफ गोवा एंड ऑल लायक मायंडेड पीपल हॅड ऑर्गनायज्ड सॉलिडरिटी इन सपोर्ट ऑफ मणिपूर. आयज जे क्रायम्स मणिपुरांत जाता तेजे विशयी निशेध करपा खातीर आयज खरेंच बरें दिसता की आमच्यो गोंयच्यो ज्यो कडेकांत वुमन ऑर्गनायजेशन्स जे आसा, पावरफूल बायल्यो ज्यो आसा, हेणी खंय तरी फुडाकार घेवन आयज तेणी प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केलो. Save our mothers. Our women are our future mothers. A mother is supposed to be the architect of the nation. The way she brings up the children. Now, what care are we giving to them? What assistance, what help? Are we allowing them to be burnt? Are we allowing them to be raped? Are we allowing them to, parade naked on the roads? What has happened to our country? This is not the India that I love. I love my India. I am proud to be an Indian, but I can cry knowing what is happening to my sisters in Manipur. And I request the state government and the government of the country to take immediate action. It is possible. There's nothing that is impossible for our country. It is high time we put a definite end to the torture that's going on at Manipur. There must be many more measures which should have been put into place earlier from May onwards to stop the violence. If the government wants, it can stop any violence within 24 hours. But to allow the two communities to fight against each other, to divide, to destroy, that is not proper at all. So now with the Supreme Court directions and with the government putting in some measures, we hope that peace will come to Manipur. समाजान बायलांक जे स्थान आमी दिवंक सोदता, म्हणजे बायलांक मेळपाक जाय, तातूंत तुमी परतो तेंचेर अत्याचार करता. सो म्हजो एक हंबल कॉल हांकां तुमचे बीजेपी महिला मोर्चा की तुमी तुमच्या सरकाराक सांगा हें चलता तें सारकें ना. हितून कोण विक्टर ना, कोण जिखतलो आनी कोण हारतलो कोण ना, सगळेच हारतले अशें जर जालें जाल्यार. आनी हाचो इतिहास आसा फाटीं, आमच्या जगान इतिहास आसा आनी कोण सक्सेसफूल जावंक ना हितूंतल्यान. आमकां इतलेंच जाय की तुमच्या भुरग्यांक तुमी सांबाळा, तुमच्या चलयांक सगळ्यांक सांबाळा, आनी हें सांबाळटलो जाल्यार एक बरें शासन हे सगळ्यांक सारकें एकठांय घेवन वता असलें शासन जाय हाचेर तुमी विचार करता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीष परब आनी शिवानी सांगेलकार.